नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. मायनिंग सुरू करूंक कायदो दुरुस्तीचोच उपाय. केंद्रीय मंत्री गटाचे एकमत. प्रधानमंत्री आणि मंत्री गटाक मेळ्ळ्या उपरांत खासदार सावयकर उलयलो. 2 म्हयन्यांक एक्शन प्लान. फॉर्मेलिनाचे प्रकरण हायकोर्टान परमिसिबल लिमिटाचेर हरकत. सरकार म्हणटा दर्यांतल्या नुस्त्यान फॉर्मेलिन आसताच कितें आसा ते एफिडेविटाचेर लेखी दियात. हायकोर्टाचो निर्देश. प्रताप सिंग राणेच्या वादग्रस्त विधाना उपरांत खवदळ. आम आदमी पार्टीन काँग्रेस आनी राणेचो केलो निषेध. गोंयकार एनआरजी सोशल मीडिया वयल्यान राणेचेर पडले तुटून. तामिळनाडून डीएमकेचो सर्वे सर्वा आदलो मुख्यमंत्री एम करुणानिधी 94 वर्सांचेर संवसाराक अंतरलो. तामिळनाडू आनी डीएमकेन राजकी फुडारपणाची पोकळी. बारातले 4 मंत्री दुयेत. अधिवेशन सोंपताच 9 ऑगस्टाक मुख्यमंत्री उपचाराक अमेरिकेक. फाटल्यान फ्रांसीस. सुदीन आसा मुंबय. पांडुरंग मडकयकार आजून डिस्चार्ज ना. 8 मंत्र्यांचे सरकार. आणि गोवा मायल्स टॅक्सी ॲपाक 24 वरां भितर बरेपैकी रिस्पॉन्स. मात ॲप हाताळपाची संवय नाशिल्ल्या ड्रायव्हरांचो गोंधळ. 1100तले फक्त 350 कॉल अटेंड. जीटीडीसी काडटा उपाय. गोयचे मायनिंग सुरू करूंक कायद्यान दुरुस्ती होच उपाय. हाचेर केंद्रीय मंत्री गटाचे एकमत. मंगळारा मुख्यमंत्री पर्रीकर आनी तिगूय खासदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मंत्री गटाक मेळ्ळे. ह्या बसकेन कायदेशीर पर्यायाचेरूय चर्चा जाली म्हूण खासदार सावयकरान प्रुडंटाक सांगले. 2 म्हयन्यां भितर एक्शन प्लान लोकांक मुखार आसतलो. कन्सेशन ऑफ एबॉलिशना विशीं MMDR कायद्यात दुरुस्ती करून मायनिंग सुरू करपाचो थाराव गोंय विधानसभेत एकमतान पास केल्लो. तो थाराव घेवन गोंयचो मुख्यमंत्री पर्रीकार, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, खासदार विनय तेंडुलकार आनी नरेंद्र सावयकार दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मंगळारा मेळ्ळे. मोदी बरोबर बसका सकारात्मक आशिल्ली म्हूण सावयकार सांगता. आज मोदीजी बरोबर मिटींग जाली तेन्ना ती जी मिटींग आमची जाली ती मिटींग खूप पॉझिटिव्ह नोटाचेर जाली. आणि त्यांनी सांगले की ग्रुप ऑफ मिनिस्टरां वांगडा जी मिटींग आसा तातूंत तुमी तांकां सगळे ब्रीफ करात. गोंयच्या संबंदांतलो सगळो इशू आसा तो. तेजे उपरांत मागीर ग्रुप ऑफ मिनिस्टरां वांगडा मिटींग जाली आसता आनी तांकां गोंयच्या संबंदांतलो सगळो इशू जो आसा तो ब्रीफ केल्लो आसा. आनी इट वॉज ऑल्सो व्हेरी पॉझिटिव्ह. तातूंत प्रश्न सोडोवपा खातीर लिगल मेथड्स वापरून खरें म्हणजे हो प्रश्न सुटावो जातो हेचेर एक सगळ्यांचें एकमत जालें. तेजे खातीर मुखावयलें जें कितें हें करपाचें आसा, कितें कशें मुखार वचपाचें हेचे खातीर जे फुडले प्रोसिजर आसा तो चालू जावपाक लागिल्लो आसा. तातूंतल्यान जर वाट काडटले जाल्यार तातूंत लिगल ऑप्शना खातीर कितें गजाली करच्यो पडटल्यो हेच्या संबंदानूय एक प्रिलिमिनरी चर्चा जाली आनी त्या संबंदांतली मुखार मागीर बसका जावन डिस्कशन जावन लॉ डिपार्टमेंट आसतले, अटॉर्नी जनरल आसतले, बाकीचे जे ऑफिसर्स आसतले हेंच्या वांगडा बसून हो सगळो एक तेजो मुखावेलो सगळो आराखडो जो आसा तो ठरतलो आनी एक निश्चितपणान एका सोल्युशना कडेन आमी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान येतले. लीगल ऑप्शन म्हणजे कायद्यात दुरुस्ती करून न्हू. हय 100%. आणि निश्चितपणान एक निश्चित ठोस आराखडो हेचो जो आसा तो एक 2 म्हयन्या भितर लोकांच्या मुखार निश्चितपणान येतलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन युरोपान काम धंदो करतल्या गोंयकारांचेर आदलो मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणेन केल्ल्या वादग्रस्त विधानान खवदळ पडला. प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान काँग्रेसीच्या वतीन एनआरजीची माफी मागली. मात राजकी विरोधकांच्या हातान आयते कोलीत दिल्ल्यान प्रकरण तापता. आम आदमी पार्टीन काँग्रेस आनी राणेचो निषेध केलो. एनआरजी सोशल मीडिया वयल्यान राणेचेर तुटून पडले. Mining has spoiled the whole ecology and this and that. Why don't they start an alternate type of industry? These are the people who only come and talk, speak to the newspapers, and try to blackmail also. The mining has to start.
People who are not living in the mining areas talk big things. They can say, stop this and stop that. ताका काय खबर ना. ते वचोन थंय त्या वाटेन खंय तरी पासपोर्ट काडटात आनी थंय मरोंक वयतात. असली कामां करून आमकां वचपाचें ना. आमकां आमच्या पांयार उबें रावंक जाय. तेन्ना हें मायनींग जाता इतले बेगीन सुरू जावंक जाय इतकेंच सांगता. राणेचे वादग्रस्त विधान म्हणल्यार काँग्रेसीचे राजकीय विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत. आप म्हणटा राणेन खंय गोंयकारांची माफी मागची. आमचे जे गोंयकार भायर आसा तातूंत तांचे कडल्यान एक मॅसेज येवपाक लागला आतां की खरें काँग्रेस कितें आसा तें एक्सपोज जालें. तांचे भितर पळय इतलीं वर्सां ताणें राज चलोवन जर एक इकॉनॉमीक कंडिशन गोंयकारां खातीर ते तयार करूंक शकूंक ना आनी ताका लागून हे गोंयकार सगळे भायर गेले. जाय म्हणून कोण वचना, जाय म्हणून सगळे फॅमिली सोडून कोण वचना. तर ही परिस्थिती तांचेर हाडपाक तुमी कारणीभूत आसा आनी वेल्यान तांकां इन्सल्ट करता की तुमी थंय भायर वचून ते संडास धुता म्हणून. आनी आमी ह्या भायर आसा ते गोंयकारांक सांगूंक सोदता स्पेसिफिकली की आमी तुमचे बरोबर आसतले, आम आदमी पार्टी तुमचे बरोबर आसतली आनी तुमी आमचे बरोबर रावचे आनी हे सगळें परिवर्तन घडोवन हाडचें. वी डिमांड ओवरऑल फ्रॉम द काँग्रेस पार्टी आतां पळय कशें आपले खेळटा ते. वी लीव इट टू हीज जजमेंट म्हणटा ते. भिता ताका ताकाच भिता. काँग्रेस पार्टीचे पळय कमिटी आसा तांचो अध्यक्ष आसा ताणें खरें म्हणजे आतां पर्यंत जाहीर करपाक जाय आसली वी एपोलोजायज म्हणून. कांय जायना असलें. तर म्हाका दिसता आमी आज एक 1 पॉयंट प्रोग्राम म्हणजे राणे हॅज टू एपोलोजायज टू द पीपल ऑफ गोवा. इट इज द पीपल ऑफ गोवा हू हॅव केप्ट हिम देर. अदरवायज वॉट इज राणे. एनआरजी गोंयकार सोशल मिडिया वेल्यान राणेचेर चढाई करीत सुटल्यात. गांवार इनकम करून पोट भरताय आनी आमगे फामिली पोसताय. जे आमकां बँक बॅलन्स घरां बी आहाय ती आमची पांयाची उब रावन आमी जोडणी केली. पूण तुमी पळय चिकन मटन बिरयाणी पळय हांवें जेयताय ते एक गोंयकाराक कुस्तार खाताय. काल ती कितें उलयल्ले गोंयकारां वाटे तूं कितें येयलो, गोंयकारांक तुगे कितें खायलां, तूं पॉलिटिक्स कोताय पॉलिटिक्सान रावत. गोंयकाराचें कितें उलयता काय हें कर्नाटकांनी, आंध्रानी, यूपीनी, गुजरातनी, गोंयां तुगे कितलो पावर कितें तुगे दोळ मनीस जावं मिलिटरी कोणाक घेवन यो तूं. गोंयकारांक हेड हेडनाका. तूं गुन्या बोगूस माग. आपणा चूक जाली आपण कितें केलें तें आपणा बोगोश. आनी जर तूं हो व्हिडियो करून तूं म्हाका धाडना आख्या सोसरा पावना जाल्यार हेजे मुखार कितें येता तें चयल्या जालें. कोणाक रिण मागला आनी लंडना येयले ते सगळे तुमचे कडेन रिण काडून येयले. तुमी पोसले आमकां तिकेट काडपाक पासपोर्ट करपाक आनी मायनिंगा आनी पासपोर्ट कितें शिवा कांय ना मरे. मायनींग तुमकां लागून बंद जालें मरे. मायनींग आसता तुमकां कितें लोकांक जॉब दिलो रे. तुमकां जॉब प्रोवायड करूंक जावना आनी गोंयकार लंडना पावलो. तुमकां सुद्दां जियाना तुमकां चोरून नागोवन आनी कितें करून जियानाय कितें तुमी वयतीन घोटाळे आहाय मरे लुटी मार आहाय मरे. आमी रेस्पेक्टान काम करताय. हांव मॅनेजर म्हूण काम करता. फंक्शन टायमार येताय लंडनकारां फोन मारताय लंडनकारां कॉल करताय सांगताय सांग रे म्हागे फामिली सांग तुगे फामिली सांग म्हाका सांग वोट मार मरे म्हणून. लंडना आहाय न्हू आमी जाय तुमचे हेल्पूय करताय. गोंय आमी देश हो गांव इतनी उनाय कोणाक पोटा लागून गेले कित्याक तुमी आमकां जॉब प्रोवायड करूंक ना म्हणून. तुमी तर केलें जाल्यार आमी वचपाना जालें. कितें आमच्या एमएलएनी मिनिस्टरांनी आमकां तर गोंयकारांक हेल्प केलें जॉब दिवपाक बरें हें करून आमी वचपाना जालें. आमगे उमेद येयना. राणे गोंयच्या लोकांचे दुखणें मांडटना रागाच्या भरात उलयला आसत. मात तातूंत ताचो वायट हेतू ना म्हूण मायनींग डिपेंडंटांनी राणेक सांबाळ्ळो. ह्या प्रताप सिंग राणेन आमकां आमचो रेजोल्युशन घेवपाक पाठिंबो दिल्लो आसा. ताणें लिडरशीप घेवन हे प्रस्ताव असेंब्लीनी ताणेंय मांडलेलो. पण निलेश काब्राल जे आमचे एमएलए आसा तांचो एकच प्रस्ताव आसलो तो आनी ते रेजोल्युशन पास केलें आसा. तांचो जो कमेंट आसलो ताजे बद्दल कांय उलोवंक शकना. पण ताणें ते आमचे त्रास पळोवन एका रागान हिच्यान कडेन म्हटलेलें आसत आसतलें. पण ताजो हेतू होच आसलो की ताज्या जे भागान चडशे कामगार मायनींग लोक डिपेंडंट आसा तांचे आपल्या गांवचें काम सोडून भायर वचून त्रास घेवपाक जे सेक्युरिटी ना तर तांच्या हातान ना ते ताका नाका आसलें. ताज्या इंटेन्शनान ताणें तें म्हटलेलें आसत. प्रताप सिंह राणे उलयला ते सारकें न्ही.
ही गजाल काँग्रेसीच्या विचारसरणी आड ताणें लोकांची माफी मागपाची वा वक्तव्याचें स्पश्टीकरण दिवपाचें ते ताचेर म्हूण गिरीश चोडणकरान फेसबुकार घाला. ताचेरूय एनर्जी धरून लोकांच्या प्रतिक्रियांचो पावस. मात राणेकूय आपल्या तोंडांतल्यान चुकीची गजाल गेल्या ही तेक उपरांत रोखडीच कळ्ळी आनी ताणे उपरांत अशे तरेन विधानसभेतून प्रकरण मारून व्हरपाचो यत्न केल्लो. कोणाक जर परदेशाक वचूंक जाय जाल्यार बरें कामां करून बऱ्या हुद्द्याचेर वयचे इतकेच आमची अपेक्षा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फॉर्मेलिनाचे प्रकरण सरकारान घुसपो करून खंयचे खंय कांयच ना केल्ल्यान निमाणें हायकोर्टान पावले. मंगळारा 2 याचिकांचेर हायकोर्टान गोंय सरकार, केंद्र सरकार आनी भारतीय अन्न सुरक्षा प्रमाणीकरण अधिकरणीक नोटीस काडल्या. दर्यांतल्या नुस्त्यान किला फाटल्यान 4 ते 40 मिलीग्राम निसर्गीक फॉर्मेलिन आसता म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगला. हायकोर्टान सगळ्यांकडच्यान कितें तें लेखी मागला. एफडीएन मडगांवा होलसेल मार्केटात मारिल्ले रेडीत फॉर्मेलिन सापडल्या उपरांत प्रकरण म्हयनोभर गाजले. अजूनय गोंयकार भायल्या नुस्त्याक हात लावंक भियेतात. मात सरकारान प्रकरण खंयचे खंयच कांयच ना करून निमाणें एफडीएचेर पातयेवन आशिल्ले तशे भायले नुस्तें सुरू केले. आतां प्रकरण निमाणें हायकोर्टान पावला. कोर्टान दोनूय याचिका एकठांय सुनावणेक घेतिल्ल्यो. याचिकादार म्हणटात एफडीएक 12 जुलयाक गोंयच्या नुस्त्या मार्केटात फॉर्मेलिन लायिल्ले नुस्तें सापडिल्ले. सुरवातीच्या रिपोर्टात मडगांवच्या एसजीपीडीए मार्केटात फॉर्मेलिन लायिल्ले नुस्तें सापडलां म्हूण एफडीएन स्पश्ट सांगिल्ले. उपरांत सांज मेरेन एफडीएन फॉर्मेलिन परमिसेबल लिमिटात आशिल्ले म्हूण जाहीर केले. नुस्त्यात परमिसेबल लिमिटात फॉर्मेलिन आसता म्हूण सरकारान कशें आनी कित्या वेल्यान जाहीर केले ताची न्यायालयीन चवकशी जावंक जाय. 2011च्या फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड रेग्युलेशना प्रमाण नुस्त्यात परमिसेबल फॉर्मेलिनाची तरतूद ना. सरकारान याचिकादाराच्या आर्ग्युमेंटाचेर प्रतिवाद केलो. सरकार म्हणटा सुंगटां धरून चडशा दर्यांतल्या नुस्त्यात निसर्गीक फॉर्मेलिन आसता. निसर्गीक फॉर्मेलिनाचें प्रमाण दर किला फाटल्यान 4 ते 40 मिलीग्राम. ताका लागून 4 ते 40 मिलीग्राम फॉर्मेलिन परमिसेबल मानूं येता. सरकारान खबरदारी म्हूण 15 दिसां खातीर नुस्त्याचेर आयात बंदी घाल्ली. आतां आयात सुरू. एफडीए अधिकारी आयात नुस्तें चेकनाक्यांचेर तपासतात. आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत हायकोर्टान गोंय सरकार आनी बाकीच्यांक 2 सप्तकांत लेखी एफिडेवीट दिवंक सांगला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. तामिळनाडून डीएमकेचो सर्वे सर्वा आदलो मुख्यमंत्री एम करुणानिधी 94 वर्सांचेर संवसाराक अंतरलो. कितलेशाच तेंपा सावन आशिल्ल्या दुयेसा उपरांत ताका चेन्नय कावेरी हॉस्पिटलांत मरण आयलें. तामिळनाडून दुखवटो हॉस्पिटलाच्या भायर डीएमके आनी करुणानिधीच्या समर्थकांनी गर्दी केल्ल्यान कायदो सुवेवस्था सांबाळूंक मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स घालचो पडलो. तामिळनाडू आनी डीएमकेन आतां राजकी फुडारपणाची पोखळी. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.